5 वर्सांत हॉस्पिटॅलिटी मळार गोंयांत 2 लाख नोकऱ्यो जातल्यो। तरणाट्यांनी स्कील वाडोवन लाव घेवचो, मुख्यमंत्र्याचो उलो। फक्त 5% तरणाटे हॉस्पिटॅलिटीन जॉबाक येतात। गोंयांत टुरिस्ट एम्बेसेडर अभ्यासक्रम सुरू करतात। विद्यार्थ्यांक फ्रेंच, जर्मन, रशियन भाषा शिकयतले। पणजे भौशीक युवा कुशळटाय दिसाचे कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो। The Taj has invited so that म्हाका दिसता आमी जे इंटरेस्टेड भुरगे आसा त्या भुरग्यांक एकदा ताज प्रॉपर्टी मीन्स द 5 स्टार प्रॉपर्टीज कितें आसा ही दाखोवपाची गरज आसा। ही जेन्ना दाखयतले तेन्ना आमकां अट्रॅक्शन क्रिएट जातलें, कारण आज पर्यंत जो ह्युमन रिसोर्स तांकां जाय आशिल्लो आमी पळयता की व्हेरी फ्यू। हांव जेन्ना म्हणजे पयलीं रामोस आशिल्लो, रामोसा कडेन हांव कंटिन्युअसली उलयतालो, आज फिलिपोज हांगासर आयला। तांचें म्हणणें आहा गोंयांतले maximum to maximum 5% भुरगे they are joining in this Taj या hospitality industry. Only 5%. And they want 100% Goan youth should join for this industry. And this is a white collar job. आमी हो लेबर जॉब न्ही, खंयसर खणपाचें पुरपाचें आनी कितें करपाचें ना। आनी म्हणून तर आज आमी जो एग्रीमेंट तांच्या वांगडा सायन केला ताच्या फाटलें इंटेन्शनूच तें आसा की आफ्टर 10th किंवा आफ्टर 12th those want to join the hospitality industry तांच्यांनी ITAत हॉस्पिटॅलिटी कोर्स म्हणजे ताज इन हॉस्पिटॅलिटी, ताज म्हणजे ITI इन हाऊसकीपिंग हे कोर्सीस ITAन जॉईन करचे। आमी 10 जाग्यांचेर हे कोर्सीस घेतल्या उपरांत तांकां जेंकां 6 म्हयने इट इज एन आमी जेका म्हणटात थेरी शिकोवपाची आनी 6 म्हयने द प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स वी आर रेडी टू गिव इन द ताज। आनी ऑटोमॅटिकली जो भुरगो पास जाता आनी जेका आवड आसा 100% placement they are ready to give. Now the Taj have started, so congratulations for the Taj and thank you very much.